बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 60 वळ. Psalm 66 verse 4. सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता, तुका कीर्तना गायता, तुझ्या मानाक कीर्तना गायता. वय मगचनो आज परत एक पोवडी या सकाळींच्या वक्ता देवाक आराधन करूं. सगळे पृथ्वे संगी मेळोन सर्गी दळबारां सुमे मेळोन संगता मेळलेली आमी दिंबी गेल्या सुम्याक आराधन करया, मान करया, महिमा दिवया. गावन या पुरबायचे आराधनाचे गीत आराधन आराधन जेजू सुम्या. आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्याक. सांगता आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. वंदन तुका जेजू सुम्या, प्रणाम तुका जेजू सुम्या. वंदन तुका जेजू सुम्या, प्रणाम तुका जेजू सुम्या. आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. वय जेजू आमच्या सुम्याक आमच्या राया पवित्र सक्रमेंतान आमचे खातीर हजार जाल्या. सर पदवेदार देण्यादाता कृपे सागोर्दो ताका आराधन करया, मान करया. सर पदवेदारा जेजू आराधन तुका, देण्यादातारा जेजू आराधन तुका. कृपे सागोरा जेजू आराधन तुका, शांती सागोरा जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. आराधन 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 जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. निरंतर आमच्या देवा आमच्या बऱ्या गवळ्या सदांच आमचे सुमे आशा आमच्या मोगाळीस्टाक बळो आणि खालतो जावन आसच्या सुम्या. आमी आज सगळ्या मनान काळजान कालतेपणान भक्तीपणान आराधन करया. बोऱ्या गवळ्या जेजू आराधन तुका, सदाराच्या जेजू आराधन तुका. मोगाळीस्टा जेजू आराधन तुका, स्वादिक बोळ्या जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. आराधन 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 जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. निरंतरी जेजू आमच्या वैजा, जेजू आमचो आधार आमचो आसरो, आमचो समय सर्वोंदा. जेजू आमचो दयाळ आणि मोवाळ देव. तो सर पदवेदार जाल्यार आमकां सदांच मेळटा, आमकां तो भेट दिता, आमच्या रियेक गरजांनी पावता. आमच्या सुम्याक निरंतर आराधन करया. सोडवो अंधारा जेजू आराधन तुका, सर पिडे वयसा आराधन तुका. दुबळ्यांक आदार जेजू आराधन तुका, दयाळ मोगाळ जेजू आराधन तुका. आराधन आराधन जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या. आराधन 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 जेजू सुम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सुम्या.
वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या, वंदन तुका जेजू सोम्या, प्रणाम तुका जेजू सोम्या, आराधन आराधन जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या, आराधन 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 जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या, आराधन 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 जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या, आराधन 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 जेजू सोम्या, स्तुती आणि महिमा जेजू सोम्या. कीर्तन 66 Psalm 66 आमी काडया आनी वळू 16वी तावन 20 वळ ह्या किर्तनाची निमाणी वळी. देवाक स्तुती करूंक देवाक अर्घां दिवंक हें किर्तन आमकां उलो दिता. तर ह्यो वळी आमचे करया आनी देवाक स्तुती करया. म्हजे उपरांत तुमी म्हणा कीर्तन 66 16वी तावन 20 वळ. देवाक भियेतल्यानो, देवाक भियेतल्यानो, येया आनी आयका, येया आनी आयका. ताणें म्हजे खातीर कितें केलां, म्हजे खातीर कितें केलां तें हांव वर्णितां. तें हांव वर्णितां. हांवें ताका व्हडल्यान उलो मारलो, ताका व्हडल्यान उलो मारलो. म्हजे जिबेन ताची स्तुती केली. जिबेन ताची स्तुती केली. म्हज्या काळजान जर गुण्याव आसलो, जर गुण्याव आसलो, सोमी केदींच म्हाका आयकतो ना. म्हाका आयकतो ना. पूण ताणें म्हाका खाण दिलो, ताणें म्हाका खाण दिलो. म्हज्या मागण्याच्या उतरांक लक्ष दिलें. मागण्याच्या उतरांक लक्ष दिलें. सदैव जावं देव, सदैव जावं देव, कित्याक ताणें म्हज्या मागण्याचो ताणें म्हज्या मागण्याचो तिरस्कार करूंक ना तिरस्कार करूंक ना. आनी आपलो विश्वासी मोग आपलो विश्वासी मोग म्हजे वयलो म्हजे वयलो काडूंक ना. काडूंक ना. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. देवान सुमयान आमकां बरें केलां. सुमयान आमची मागणी आयकल्यान. सुमयान आमच्या उतरांक लक्ष दिलां. ताचो विश्वासी मोग आमचे वयलो काडूंक ना. कितलो बरो देव. दिसान दीस ताका आमी मेळोंक येता. दिसान दीस ताचे सुवें थोडो वेळ खर्चूंक आमी येता. आनी हो वेळ खर्चिल्ल्यान ताचे मुखार आयिल्ल्यान ताची स्तुती केल्ल्यान ताका भियोन चलतना आमचे थंय दयाळ उदार आनी मोगाळ आमचो सुमी आमकां जायते बेसांवांनी कृपे दिल्यान ताणें भरल्यान. तर ताची स्तुती करया, ताचे थंय संतोश पावया आनी ताची स्तुती करून आज परत ताची कृपा ताची बेसांवां आमी जोडया. आमी वखुक्त करया दैवी गायना H58 पेज 102 H58 सर्वेस्पराची स्तुती करया. ताळयो पेटून संतोशान आमी गावया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सर्वेस्पराची स्तुती करूया, महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सियोनाच्या निवास्यानो भोब मारा, सियोनाच्या निवास्यानो भोब मारा. कित्या देव आमचे मोदे जिवंत आसा, कित्याक देव आमचे मोदे जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पराक स्तुती करा. हालेलुया. वय सुम्याची स्तुती, सुम्याची महिमा. कित्याक तो आमचे मदें आसा, जिवंत आसा. जीव देई बरोवन ओमकां क्षमापान जीव दिवचो. ताका निरंतर स्तुती करया.
कष्टतेल्यांचे कसाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता कष्टतेल्यांचे कसाळू करता रडतेल्यांचे दुःख पुसून बुजवून दिता भराधिक वजन आमचे तो वावयता भाराधिक वजन आमचे तो वावयता सर्गी संतोष आमकां दिता सर्गी संतोष आमकां दिता हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया सुम्याची स्तुती सुम्याची महिमा जे कितें ताणें केलां तें सगळें नियाळ ताचे उपकार नियाळ ताचो मोग नियाळ ताचे विश्वासीपण नियाळ ताका निरंतर स्तुती करूया ताचे दये संतोष पावया सुकोणातल्या झरींतले नितळ उदक पियूंक आमकां तो लाभयता सुकोनांतल्या झरींतले नितळ उदक पियूंक आमकां तो लाभयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता भुकेल्या परजेची भूक थांबयता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता सर्गीच्या जेवणान धादोस करता हालेलुया हालेलुया सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेस पोराक स्तुती करा हालेलुया 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 वैसम्या तुझी स्तुती करता तुला आवडता तुका देव मस्सा तू आमचो देव देवाचो देव आयेंचो राय वैसाचो वैस सोर मान हो ग्लाब सद तुका फावो तू आमचे दयाळ आनी उदार जावं तू आमचो मोग तुझे विश्वासपण आमचे थंय खळीत करताय परगडताय तुका बियेतल्यांक तुका तुजी स्तुती करतल्यांक वैसम्या तुजो आदार आसरो सोंपतल्यांक तू आमकां सदांच राखताय सांबाळताय तुज्या व्हडल्या बेसावांनी कृपे देण्यानी तू भरताय All that you have done जे कितें तुवें केलां हें सगळें नियाळटा तुजी स्तुती करता तुका नांव आवडटा हालेलुया 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 मोगाळ भाव भयणो आयच्या दिसा आयच्या पयल्या वाचपांत द्वितीनियमाचो पुस्तक ग्रंथ 11 वस्वर 30 आनी 4 पयली वळ तावन 12वी वळ मैजेच्या मरणा विशीं आमी आयकता मैजे आपले मिसांव जावन ताचें मरण कशें जालें आनी तो कोण जावन आसलो तें सगळें ह्या वस्वरांत वर्णन केलां मैजे देवान विंचलोलो एक व्हडलो मुखेली जावन आसलो इस्रायल परचेक इजिप्तच्या वा फाराव्याच्या गुलामपणांतावन सोडूंक खातीर देवान विंचलोलो एक मुखेली एक हातेरच सोडवणेचें जावन आसलो ताचे विशयंत आमी ह्या वस्वरांत प्रत्येक तरान 10वी वळतान 12वी वळ काडली जाल्यार मोठ्यान अशें वर्णन केलां ह्या उपरांत मैजे तसलो प्रवादी इस्रायलांत उपजोंक ना सर्वेस्पोर ताचे कडेन मुखामुखी उलयिल्लो इजिप्तान फाराव्या विरोध ताच्या सर सेवकां विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुणा आनी अजापां करूंक सर्वेस्परान धडिल्ल्या मैजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार मैजेन केल्लीं तसलीं व्हड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यान करूंक ना पळया केदो व्हडलो मुखेली देवाचें केदें व्हडलें हातेर मैजे जावन आसलो पूण मोगाळ भवा आनी भयणी आमी ह्या वस्वरांत सुमार 4थ्या वळींत आमी वाचता 4थ्या वळींत
देवाचें उतर आमकां आयकोंक मेळटा. सर्वेस्परान मोइसेक म्हळें, होच तो देश जो हांव अब्राहमाक, इसाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हूण हांवें सपूत घेतिल्लो, म्हणून हांव तो तुजे संततेक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो, पूण तूं न्हय उतरून थंय वचोनाय. हे व्हडलो मुखेली देवान विसरलो. देवा कडेन मोठो संबंद जाल्यारय ताका बसायल्ल्या गांवाक वचोंक जालें ना. व देवान तें भाग ताका फावो केलें ना. तें भाग ताणें होगडायलें. आनी आमी जाणा गणना ग्रंथा वचून 20 आमी काडल्यार देवान ताका म्हळें, आज तुवें म्हजें नांव पवित्र करूंक नाय. थंयसर तांकां उदक नातिल्ल्या वेळार त्या फातराक फर्माय म्हणून देवान सांगलें, पण फर्मावच्या बदला बेतकाटी कान घेवन 2 पावटी मारलें, उदक आयलें. पूण ताणें देवान सांगलें बरी केलें ना आनी देवाचें नांव पवित्र केलें ना. देखून मोइसेन हें भाग होगडायलें. आनी हांवें म्हणचें की दाळाय, मोइसे ताची जीण बोर येदो व्हडलो संबंद, येदो व्हडलो मुखेली आसुनूय बेतकाटीचेर हुंदोवन रावलो. हरी एक जापा करूंक बेतकाटीच जाय. देवान ताची परिक्षा केली. आतां म्हणी तो बेतकाटी सोडतलो. आमच्या जिवितांत, आत्मीक जिवितांत बेतकाटी आसनाय. आमचो संबंद देवातय आनी तो संबंद बरो पवित्र देवाच्या आदारान कृपेन मुखार व्हरी जाय आनी ह्या संबंदांत आमी वाडा जाय. सर कसली एक बेतकाटी वा कोणीय एक मनीस, एक सेंटर, एक ब्रदर, एक पाद्र्याप वा कितेंय एक तशें मोदें येता, एक बेतकाटी जावन उरता, तर आमी तस परिस्थितीन रावोंक जावंक पावोंक पुरो मोइसे बरें. देखून आमचो संबंद देवातय आमी दिसपडतें बांदून हाडचो. तो कसोय जावं, आमी कसलीं तीं जावं, कित्याक देव आमकां आदार दिता आनी आमी पवित्र जाय जाय, बरीं जाय जाय, देवाच्या संबंदान वाडा जाय आमच्यान जायना. देवाच्या कृपेन आदारान तें जाता. जर आमी कृपा मागली, आदार सोदलो, खंडीत देवाच्या संबंदान वाडोवंक जाता. आतां 6वी ओळ पळया. मुखार वचपान आमकां वाचूंक मेळटा. मोवाबाच्या देशांत मोइसेच्या मरणा उपरांत बेत पेयोरा मुखार आसलेल्या फलक्यान मोइसेक मातयेक पायलो, पूण ताच्या निकेपाची सुवात खंय आसा म्हूण आजून पर्यंत कोणाकच कळीत ना. आनी देवान मोइसेची कूड इस्रायल प्रजेक दिवना. कित्याक दिवना? जर इस्रायल प्रजेक मोइसेची कूड दिल्ली जाल्यार तर तांणी मोइसे दोंगराक वेता आसतना सकयल भांगराचें वासरूं केल्लें, आज ताची कूड कान घेवन ताचें आराधन करता आसलें. कारण इस्रायल प्रजा इस्रायलांत इजिप्तांत वाडिल्ली आनी थंयसर व्हडले व्हडले मम्मीस आनी पळयल्या. त्यो कुडी दवरच्यो आनी अशेंच तीं करता आसलीं. देखून देवाक गोत्ता. गॉड नोज आवर सायकॉलॉजी. गॉड नोज द मेंटॅलिटी ऑफ दी पीपल. देखून आमची परिस्थिती, मनोस्थिती कितें देवाक कळीत आसा. देखून देव थोडे बडीं थोड्यो संगती आमकां दिना. आमच्या बऱ्याक जाल्यार दिता, आमच्या आत्म्याच्या फायद्याक जाल्यार दिता, नातर देव दिना. तेच परी ताणें चलयलें इस्रायल प्रजेक. तर मोगाळ भाव आनी भयणी, आमी पवित्र जाय जाय, बरीं जाय जाय, देवाचो आदार करपा जाय. तरी एक घडीभर आमच्या दोळ्यार आमी सगळां मागया. जाय जाल्यार आमी दिंबी गेल्या तसो देव विश्वासी मोवाळ मोगाळ आसाचे मुखार आमी आसा. मोइसेक व्हरतो मुखेली केल्लो, इस्रायल प्रजेक चलोवन व्हेल्लो, तुका म्हाका चलोवन व्हरता. तो तसो आदार मागून आमी गव्यां गीत J27 पेज 145. सर्गींत हांव देवून ये, पवित्रत्म्या आमकां नितळ कर, आमकां पवित्र कर, आमकां कृपेन भर. सर्गींत हांव देवून ये, दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवून ये, दैविकत्म्या
आमकां पवित्र कर. संसारी पयरांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावसर. संसारी पयरांत आमच्या सर्गी वाटेन तूं चलय, सर्गी बंदराक आमी पावसर. सर्गींत हांव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. पळय आमी सगळें देवाक समर्पण करया. आमकां जे कितें आमकां अडखळटा सुमयाक लागीं सरून, जे कितें आमकां पयस करता ताच्या संबंदांत वा आमचे एकामेकाच्या संबंदांत कितेंय आसा आमचें देवाचें न्हय, ताच्या राजाचें न्हय, सगळें मिटोवया. आमचें उणेपण, आमची अस्कतकाय, आमची पातकां, आमची पिडाशा, आमची कांत बेसराय, आमचे संवसारी संगती राठावळी, आमचे कश्ट कांदकला सगळ ताका दिवया. मागया ताची कृपा. तोच आमकां नितळ करूं, तोच आमकां पवित्र करूं, ताच्या कृपेदेने आनी आमकां बरो चड आनी चड ताका आनी पेल्याक लागीं सरूंक आमकां फावो करूं. संवसारांत त्या बदलांका पातका वरवीं कुर्डी जाल्या आमची मोग, खळसां मोना जाल्या अंधारू, माया मोगान आमकां जियेंक शिकय, मोवाळायेन आमकां भर, दयाळ आमकां कर, जिनी शांती समाधानीन भर. सर्गींत हांव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. सर्गींत हांव देवोने दैविकत्म्या आमकां पवित्र कर. वय आमकां चड आनी चड ताची कृपा जाय. जशें मोइसेक वर्त मुखेली जाला, देवाच्या आदारान कृपेन तो जियेलो, पूण ताची परीक्षा जाता आसतना, ताची परीक्षा देवान करता आसतना ताका कश्ट जाले. आमकां जायते पडी आमच्या जिवितांत, आमच्या भावार्थांत अडखळ येता. त्या भावार्थांत वाडोवंक जायते पडी आमची परीक्षा जाता. देवाचो आदार आमकां जाय. ताचे विने आमी कितेंच करूंक शकना. आमच्या रियेका ताळणेन, कश्टान, संकश्टान देवाक आमी उलो मारल्यार देव आमकां पावता. जशें इस्रायल परचेक मैजेची कूड देवान दीन आसतना तांकां राखलें, तांच्या भावार्थान तांकां सांबाळलें आनी तांकां मुखार व्हेलें, चलोवन व्हेलें. देव आमकांय चलोवन व्हरता. आमच्या रियेक तांच्या गरजेन पावता. ताका उलो मारया. आज कोणा खातीर आमी मागता, आमची कुटुंबां, आमची भुरगीं इवस काजारी सोडी, कोणी देवातान पयस आसा, संवसारांत विविध तरांच्या गुलामपणाक, वायटाक सांपडल्यान, आसमानीपुरान कुसोंसो लोक तांकां दग दितल्यांक, संवसारार येवची रियेक अनवरां, आज कसली परिस्थिती भंय आसा, भिरांत आसा, सगळें समयाक दिवया, समर्पया आनी मागया. देव सगळें सांबाळटा, देव सगळें घेता. ताची कृपा, ताचो आदार आमकां लाभता. मोह निसरसनाराक विसरता, पातका काळोखान तो निसर पडता. देवा थंयचो मनीस जियेता, ताका सासान जिवीत लाभता. अंतस्करणांनी आमच्या सदांच उरलय
povicini cijiem šikej. Sargintam devone, deivikatmya, amkam povitka. Sargintam devone, deivikatmya, amkam povitka. Amka nithalkar. Sargintam devone, deivikatmya, amka nithalkar. Amka kurpen born. Sargintam devone, deivikatmya, amka kurpen. Amka mogan born. Sargintam devone, deivikatmya, amka mogan. आमच्या दोन्ही हात उभारूया, स्तुती कर मागूया. हालेलुया, 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 हालेलुया. सुम्या आज आम्ही मागता तेजी कृपा आमच्या कुटुंबांचेर, आमच्या भावा भयणींचेर, कष्टां संकश्टांक ओळख सल्ल्यांचेर, वायटान विविध आमच्या बांधपदान असल्यांचेर सुम्यान दया कर. आमकां जाय अशी कृपा दी. तुज्या नांवान आमकां आशिर्वादीत कर. तुज्या नांवान सुम्यावरी तुज्या राजाचें न्हय असलें सगळें बंदी करता. आमच्या कोर्साक बंदी जाल्लें आसा. त्या कोर्साचेर आमकां जय सोड दिलें. कृपे वयर कृपा आमकां तुवें दिली. तेच कृपा सडवणेची आमच्या गरजांनी, आमच्या घरांनी, आमच्या संबंधांत, आमच्या गांवांत, आमच्या देशांत, तरान मानीपुरान सुम्या कुस्टोंच्या एका भाव भयण तांकां दग दिलेल्यांचेर सुम्या सगळ्या संवसाराचेर विविध आमच्या राष्ट्रांचेर धाड सुम्या आमकां आशिर्वादीत कर. Bless us, heal us, heal our land. Sanctify us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. विविध कर संगतीर आमी मागया. आज जल्मा दिवसाच्या करची शर्मिळा Matthias Dubai, 50th birthday Rosario Charles D'Souza Anderi, 83rd birthday Cecilia Dias Putur, Emilda Saldana Mulki Milagres, Ergandi Mumka Visarla, Rina Barreto Kurla, Savitani Violet de Mello, Bombay, Holy Trinity and Mother of Assumption, Tancha Manak, Julie Joseph De Silva, Paren Kamel Lagatir, Sharal Pinto Dubai, Gavin Ernis Furtado Borivli, Tancha Sue, विविध सवांगदर आमी मागता. स्पीडी रिकवरी ऑफ मोटेस रोसाय रोड्रिगस, पायाच्या सर्जरी खातीर हेराल्ड पिरेरा थाने आनी एक ते सांव हेराल्ड पिरेरा थाने वेस्ट. बऱ्या भलायकी खातीर असीमा राबिया डोवराडो गोवा. स्पीडी रिकवरी बाय जोस्तना दीपक फर्नांडीस मैंगलोर. त्या वतीन जाल्ल्यान स्वामी उडास करता. मार्सिलियन जेरोम नाझारेथ कंदिवली वेस्ट, Priscilla Thomas D'Souza Ambernath West, Francis Alex D'Souza Banduk, Kutman Salalangatir, Sharal Mangalore, Lawrence and Cecilia Serao Jogeshwari, Baptist and Apolline Montero Suratkal, Flavia Fernandez Casa Urbano, Priscilla D'Souza Vikroli East, Kutman Salalangatir Thomas D'Souza Kire, Kutman Salalangatir Magdalene D'Souza Pakshikere, Anna Maria D'Souza Ani Kutam. Birth anniversary Devadin Josie John Vas Gadkoper, Philomen Sequera Mekhaje, Angel Ani Joseph Mangalore, Albert Thomas Rosario Mangalore, Sylvester Pinto Dubai, Johnny Elsie Fernandez Mangalore, Francis Rodriguez Attawar, Tashens Valerian Rodriguez Attawar. Ate samaswe amchi magne beton dimigalo sume chembesa amazon givya.
प्रवेश गीत दैवगाना बुकांतले गीत नंबर 21 पेज नंबर 21. कुटुंब एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या हुंडो वाईन रूपांतर करून कोडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणा सौम्या जेजूत एक पोटया बांधन मोगाच्या सौम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्र धीता समाधान सौम्याचे मरण जीविता जीवन भरवशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. क्रिस्तदय मुझे मोगाळ भावनो आणि बहिणीनो, आज आमी भगवंत एस्तेफन हंगेरिसो ताचे स्मरण आमी करता. एक असलो सांत देवाच्या कुशे परमने जियोनो देवाचे राज परगड करूंक तो वावरलेलो. ताचे विनवणेन आज आमी मागया तो संदेश आमकां आयच्या वाचपांनी मेळटा. कशें मोइजे एक वर्तो मुखेली जावन देवाच्या कृपेन आदारान जियेलो आनी आज ताच्या मोरणा विशयांत द्वितीनियम पुस्तकांत वस्वर 30 आनी 4 सगळो वस्वर आमी आज आयकतल्या. तशेंच थंयच्या वांजेलांत देव आमकां आपयता ताच्या मोगांत आनी पेल्याच्या मोगांत आमी जियो खुरपेंत. तरी एक बोर आमचे दोळे आमी दांपया. ही कृपास ह्या मिसांत ह्या बलिदानांत आमी मागया. देवाच्या रासा खातीर ताच्या मोगान ताच्या कृपेन ताचो आनी पेल्याचो मोग करूंक देव आमकां कृपा दिवं. फाटल्या आमच्या जिवितांत सबार पोवटी आमी सुकल्या. देवाची कृपा गळसूंक ताचो मोग आनी पेल्याचो मोग आमी खरीच आसलो ताची कुशी करिनासतना आमी जियेल्ल्या खातीर मोगसाने मागया, काकुळत मागया. आनी आमी सांगता म्हणया, हांव पातकी सर पददार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुण्या विसारून सांगता. मनान चिंतून तनात विसारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवडो अपराध. ह्या बसत बघेन सदां संकवार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात पण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. प्रार्थुया. देवा सर्गींच्या आनी संवसाराच्या राया तुजे कृपेन भगवंत एस्तेफनान आपले राज तुज्या कुशे परमने चलोवन आपल्या परजे क्रिस्ती धर्माच्या मार्गार फुडें वचोंक सोंपें केलें. ताचे देखीन आनी विनवणेन क्रिस्ती लोकांक सगळ्या संवसारार धर्मा परमने जियोंक आनी धर्म परगटोवंक पूर्ण स्वतंत्रताय मेळोवं आनी तांच्या प्रभावान राष्ट्रांचे अधिकारी आपापल्या देशाचे कायदे वर्तमाना परमने घडोवन हाडूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता येशू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि रसवड सलयता ससनाच्या सासना. आमेन. दुतिनियम पुस्तकांतलें वाचप. मोइजे मोआबाच्या मैदानांतावन नेबो पर्वताचेर जेरुका मुखल्या पिसगाच्या शिकाराचेर चडलो आनी सेरेस्परान ताका सगळो देश दाखयलो. दान पर्यंत गिलियाद, सगळे नाप्ताली, एफ्रायमाचो आनी मानासाचो प्रदेश, आस्तामतेच्या दर्या पर्यंत जुदाचो सगळो प्रदेश, नेगाब आनी जोवारा पर्यंत खाजरा माडांनी भरलेल्या जेरिको शाराच्या पालक्याचे मैदान आनी सेरेस्परान ताका म्हळें, वचचो तो देश जो हांव अब्रामाक, इजाकाक आनी जाकोबाक दितलो म्हणून हांवें शपथ घेतलो. म्हणून हांव तो तुजे संततीक दितलो. तुज्याच दोळ्यांनी हांवें तो तुका पळोवंक दिलो. पूण तूं न्हंय उतरून थंय वेसोनाय. थंय मोआबाच्या देशांत मोइजे सेरेस्पराचो सेवक सेरेस्परान सांगिल्ले प्रमाणे मेलो. मोआबाच्या देशांत बेथ पेवरा मुखार आसलेल्या पालकांत ताका मातयेक पायलो. पूण ताच्या निकेबाची सुवात खंय आसा म्हणून आज पर्यंत कोणाकच कळीत ना. मोइजे 120 वर्सांचे प्रायर मेलो. पूण ताचे दोळे मंद जावंक नातले आनी ताचें बळ देंवोंक नातलें. इस्रायेलांनी मोइजे पासत मोआबाच्या मैदानार 30 रुदान केलें आनी अशें ताचे पासत रुदानाचो काल सोंपयलो. नूनाचो पूत जोस्वा जानवायाच्या आत्म्यान बरो नासलो, कित्याक मोइजेन ताचेर आपले हात दवरले. सेरेस्परान मोइजेक दिल्लो आदेश पाळून इस्रायेलांनी ताचें उतर आयकलें. ह्या उपरांत मोइजे तसलो प्रवादी इस्रायलांत उपजोंक ना. सेरेस्पर ताचे कडेन मुखामुखी उलयल्लो. इजिप्तांत पाराव्याच्या विरोध, ताच्या सर सेवका विरोध आनी ताच्या सगळ्या देशा विरोध खुणा आनी आजापा करूंक सेरेस्परान धाडिल्ल्या मोइजे सारको हेर कोणूच प्रवादी ना. सगळ्या इस्रायलाच्या दोळ्या मुखार मोइजेन केल्ली तसली ओड आनी भयंकर कृत्यां हेर खंयच्याच प्रवाद्यांनी करूंक नात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. मुमीच्या निवासानो देवाक आनंदाची भोब उठया. ताची महिमा गितां गायनांनी वारनिया. ताची कीर्त गाजया. देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कर्तुवां. श्लोक. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. येया आनी देवाची कर्तुवां पळया. मनशां मदें आमकां तटक्क करतात तसलीं ताची कामां. देवाच्या भक्तानो तुमी समेस्त येया. देवान म्हजे पासत केलां तें वारनेतां आयका. म्हजे कुमकेक ये म्हणून हांवें बोब घाली, पूण ताची अर्गां स्तुती म्हज्या जिबेर सुकली ना. श्लोक. सदैव जावं म्हज्या आत्म्याक जीव दिता तो देव. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. क्रिस्तांतय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला. ही बरी खबर परगडचे मण्यारपण आमचें ताबेन सोडून दिलां. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या.
त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुठान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें फाटीं हाडलोय म्हणून जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग या तेग साक्षी आसूंक रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेक ही आयकना जायत जाल्यार तो एक अणभवर्त्या बरी वा सुंकागारा बरी म्हणून लेखून ताका सोडून सोड. देखून सत्यच हांव तुमकां सांगतां, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गीय बांदून आसतलें, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गीय सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगतां, तुमचे भितरले दोग जाण एक मनाचे जावन खंयचीय वस्त मागतीत जाल्यार म्हजो सर्गेचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवें सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मोदेगात. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तदय मुझे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, कालच्या दिसा आमी मोरयेच्या सर्गा वरणाचें फेस्ताचरण केलें. मोरी सर्गाक सोडून वचूंक ना, मगार तिका सर्गाक उबारून व्हेली. आमकांय सुमेस्तांक सर्गाक वचूंक जाय, वा आमकांय सुमेस्तांक एक बरें क्रिस्ती जिवीत जियोंक जाय. म्हणजे देवाचो आनी पेलाचो मोग करून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत बरें जियोवन आनी उपरांत आमी सर्गी वचूंक जाय. ही आमची आशा, ही आमचें मागणें जावन आसा. निरंतर आमचें साधन वा प्रयत्न जावन आसा. पूण आमचेच ताकी हें सगळें जायना. तशें मोरयेंतय जालें ना. देवान कृपा दिली तिका, पूण त्या कृपेक तिणें सहकार दिलो आनी देखून तिका तें भाग फावू जालें. पूण मोइजेक पळया, आयच्या पयल्या वाचपान मुखेली तो देवान विसरलो. कितली व्हड व्हड अजापां ताचे मुखांतर ताणें केलीं, पूण एक वेळार ताची परिक्षा जाता आसतना त्या परिक्षेंत तो भोवशा ताणें जीक जोडूना. देखून आज ताका बसयल्ल्या गांवाक वचचें वेचें भाग मेळ्ळें ना. पयस सावन दाखयलो सगळो गांव आनी उपरांत तो तशें मरण जालें. पूण ताची कूड सयत खंय निके बिला गोत्तू ना. आनी ती कूड इस्रायल पुरचेक दिली ना देवान. कित्याक देवाक कळीत आसा आमचे विशयान. देवाक जाय आमी सर्गाक वचचें, आमी बचाव जायचे. देव आमचे विशयान चिंता. आमी सर्गाक वचचें म्हूण आमी चिंता की चड देवच चिंता. आमी थंय आसा जाय, आमी थंय भाग होगडावंक नसो. तेन्ना वांजेलान जेजू दोन संगती सांगता प्रत्येक तरान. एक, देवा ते आमचो संबंद कशें आमी आसा करियेत आनी तो मागण्या मुखान मात साद. दोग वा तेग म्हजे नांवें हजर आसा थंय हांव आसा. तुमी दोगांनी एका मनान मागल्यार हांव दितां. आनी तुमकां पदवी दिल्या म्हणटा, सोडोवंक आनी बांदूंक. आज जायती कृपा देवान आमकां दिल्या. मैज बरी न्हय. पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी नांव, नव्या तेस्तामेंतांत नवो सल्लो जेजू थंय एक नवो सल्लो जाला. कृपे वयर कृपा तुका आनी म्हाका आसा ती आमी जोडयेत. कित्याक आमचेच ताकी आमी कांय करूंक जायना, पूण देवाच्या आदारान जाता. देखून आनी एक विशय आयच्या वांजेलाचो, भावाक वा कोणायकी सुकोवन पडलेल्यांक कशें आमी तिदवोवचें. थोडे फुडें आमच्या आसरीत आमी करता. जे देव म्हणटा, पयलें एकलोच वच, ताची सूख ताका कळीत कर. दुसऱ्यान तो तुका आयकना जाल्यार तो गांवां ते गांवांक व्हर, ताका कळीत कर. तिसरें, तेय जायना तर सभेक कळय.
तर फ्रटानल करेक्शन कशें करियेत फडफडी आमकां हेरांक तिदवंक जाय बरें कर पण आमच्याच रितीन गेल्यार झगडें जातलें पूण देवाच्या आदारान कृपेन आमी गेल्या तर देवान कितें आमकां सांगलां ताची कृपा आदार घेवन गेल्या तर भुशा आनी हांव पातयेतां खंडीत जातलें आनी ह्या खातीर देवाचो आदार करपा जाय ती कृपास ह्या बलिदानांत आमी मागया आमेन. गीत नंबर D11 पांचसंख्या 42 पेज नंबर 42. दुर्बळी आमची जिणी तुवें सिलेली सर्देनी घेऊन आयल्या खालतेपणी नितळ निर्मळ मनी जेजू आमच्या सोम्या संगी जमल्या तुझे लागी मानून घे ओपून घे किरकोळ आमची ही काणी स्वीकार कर मोगळ बापा आमकां सर्पितां तुका उंड्या वायना सवें घे तूं आमकां भर आमचें जिवीत मोगान तुज्या. म्हज्या भावयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवापाक मानता तसलें सामून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या आदावाक सर्वस्पोर म्हणून घे. सर्वेस्परा आमच्या बापा आमच्या मागण्यांक निवळ्यान कान दी आनी तुज्या भक्तांचे विनतीन ह्या बलिदानान फावो ते परी तुजी सेवा करूंक आनी तसो फळ आमच्या जिणेन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी तीन सर्वस्परांत उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासणाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसवन दरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका जय उसर्गी तुका जय उसर्गी तुका जय. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून इंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका आदीन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची.
तेसपरी चवांजतस अनेक काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात. मावळतसो गोट परगटुया सुम्या जेजू आमी हो भुंडो खाता आनी हे कासिंतले पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगडता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंड आनी सोडूची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसा आनी जेजूची कुणरग सेवतल्या आमा स्मेस्तान पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा पीटर पावल आमचे गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुतां आनी सर्वकाळी तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णुच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वपद वेदार बापा सर्ववंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यासो आनी पेल्यासो मोग करणं सुम्याच्या सोडवणेचें काम करूंक हेरांकी त्या सोडवणेक आपोवंक सुम्याची कृपा आनी आदार मागोवन जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता. म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सदा सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दयाकून ह्या जिवितां सुवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय. पिडेशुडेंतली आमकां गूण कर. सैतान दुस्मनाच्या पासांतली आमकां निवार. खंती बेजारांतली आमकां निवार आनी सोराकांत आकलासांतली आमकां वाटय. कित्यार जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमात्मिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूल कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
भाव भयणीनो पळया स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत मिसवां जाय अशी कृपा दिता तो देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळीच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी सम्या तुवें म्हज्या देवांचे म्हाका फावना तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर E2 पान संख्या 8:8 पेज नंबर 48. काळीज मुझे राखो नसा सौम्या तुझ्या येण्या अत्रे घाण हा लाले नसा धनिया तुका सेवच्या जीवित दिवच्या जीवदातारा जीवित म्हाका लाभ संसाराच्या सडवंदारा सर्गाक म्हाका पाव प्रार्थुया. सर पदवीधरा देवा शांतीच्या आनी सर बुजवणेच्या बापा तुझ्या भक्तां खातीर तुका वाखणूक आमी तुजी भुरगीं आस हांगा एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणान तूं आमकां दिताय त्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारान तुज्या पवित्रतायेन आमी बरो आनी सर्गार सासणाची सोडवण जोडून आमच्या महिमेवोन भावा भयणीच्या संगता निरंतरी तुका वाखणूक पावू ख्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. आनी मन गीत नंबर G12 पान संख्या 17 पेज नंबर 72. हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा सौम्या तुजो सांगात सोदता हर एक म्हज्या कश्टांनी दुखां सौम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सौम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सौम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुता सोवे हांव परमोरी आशिर्वाद आमकां भगवान कुर्साचे कृपेन देव आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.